भाडेकरू पुलीस पडताळणी फॉर्माचो दुरुपेग करता। पुलीस कार्डाचो वापर करून भाडेकरू राज्यांत विविध दस्तावेज तयार करून घरमालकाच्या पत्त्याचो मालकाच्या मान्यताये बगर गैरवापर करता। पुलीस भाडेकरू पडताळणी मसुद्याचो उपेग बँकेत खातें उघडपाक तशेंच आधार कार्ड सारकी सरकारी वळखपत्रां कागदपत्रां करपा खातीर भाडेकरू आनी स्थलांतरीत गोंयांत करतात अशें दिसून आयलां। भाडेकरू पडताळणी फॉर्म भरप सरकारान सक्तीचें केलां। घरमालक ही फॉर्मां भरून पुलिसेंत दितात। उपरांत ही भरिल्लीं फॉर्मां पुलीस स्टेशन ताचेर आपलो शिक्को मारून प्रमाणीत करतात। उपरांत भाडेकरू आनी स्थलांतरीत ते फॉर्म DTP सेंटरांत व्हरून ताची कार्डा सारकी ल्हान कॉपी करतात। ही कॉपी ते वळखपत्रां प्रमाण वापरतात आनी ते ताका पुलीस कार्ड म्हणटात। हे पुलीस वळखपत्र घेवन ते बँकेत खातें उगडटात। खरें तर बँक हे पत्त्याचें प्रमाण म्हूण वापरूंक शकना, तरी कायद्या विरुद्ध ते हे वापरतात। बँकेची खातेंय मेळटा तिचो वापर ते आधार कार्ड करपा खातीर वापरतात, कारण बँक बूक हें एक वैध कागदपत्र म्हूण घेतात। ही सगळीं कामां घरमालकाक काळखान दवरून जाता। राज्यांत जावपी गुन्यांव कमी जावचे म्हूण घरमालक कायद्याचें पालन करून पुलीस पडताळणी फॉर्म भरून दिता, पूण हे फॉर्म ताची तकली फोड जावन बसता। स्थलांतरीत आनी भाडेकरू इतले हुशार जाल्यात की ते आपले टपाल घरमालका कडेन वचच्या पयलींच पोस्टमॅना कडल्यान घेतात। हाचेर नदर दवरपाक सरकारान राज्यांतल्या बँकांचेर सल्लागार नेमून हे पुलीस पडताळणी फॉर्म पत्त्याचें प्रमाण म्हूण वापरून बँक खातें उगडपाचेर बंदी हाडप, तशेंच ह्या फॉर्माचेर हे पडताळणी फॉर्म फक्त पडताळणी पुरतेंच आसतलो, ताचो उपेग कागदपत्र प्रमाण जावं शकना असो संदेश ह्या फॉर्माचेर छापचो आनी हो दुरुपेग थांबोवचो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।